बघेवंक हप्त्यांत निमाणो ब्रेस्तर आसा, निमाणो शुक्रार आनी हालेलुया असो सोनवार. हातूं निमाण्या ब्रेस्तराक इंग्लिशांत मॉन्डी थर्सडे म्हणटात. तर हे मॉन्डी थर्सडे म्हळ्यार कितें, हाचो अर्थ कितें, आज समजून घेवया. निमाण्या ब्रेस्तराक इंग्लिशांत मॉन्डी थर्सडे म्हणटात. मॉन्डी म्हणचो शब्द लातीन भाशेच्या मंदातुम म्हणच्या शब्दांतल्यान येता आनी थंय सावनचो इंग्लीश शब्द मॅन्डेट वा आज्ञा म्हणचो शब्द येता. आतां हो शब्द जो हांवचो वांचेल अध्याय 13 वळी 30 आनी 4 तावन येता आनी थंयसर लातीन भाशेंत ती वळ अशी आसा की mandatum novum do obis ut diligatis in vicem sicut dilexios. वा इंग्लिशान सांगचें तर a new commandment I give unto you that you love one another as I have loved you. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां, जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी हो क्रिस्ती समर्थेचो वर्तो उपादेश जेजून ह्या दिसा दिल्लो आनी त्या कारणाक लेगून ह्या दिसाक इंग्लिशांत मॉन्डी थर्सडे म्हणटात.